Dear friends and family, thank you for coming together today to honor and remember Margarida, a dear member of our family who has passed away. It means so much to us to have you here with us during this difficult time. We would like to extend our gratitude to the priests who have joined us to celebrate Margarida's life and offer their condolences. As we reflect on Margarita's life, we cannot help but think of Psalm 91, which speaks of God's protection and promises of long life to those who trust in Him. Margarita truly lived out this psalm in her daily life. She was a devout Catholic who found strength in prayer, and her weapon against evil was her rosary. Margarita's Catholic beliefs were at the core of her long and purposeful life. She lived humbly, always putting the needs of others before her own. Her kindness, generosity, and compassion were an inspiration to all who knew her, and she will be greatly missed. Margarita was a remarkable person who touched the lives of so many people. She was a loving and forgiving soul who always prayed for those who hurt her. She had a heart filled with love and concern, and she lived her life in service to others. As our beloved Tia lived with us in our house, we were blessed to have her as a part of our family. She was a true inspiration to us all. We will forever cherish the memories of her kind words and gentle touch and her unwavering faith in God. Margarita's ability to forgive those who hurt her was one of her greatest strengths. She never held grudges or harbored anger in her heart, instead, choosing to pray for those who had wronged her. Her example of forgiveness is one that we will always strive to follow. Just 3 months ago, Margarita surpassed us by preparing a beautiful dress for her funeral. She was ready to meet her Heavenly Father and everything in order. Her unwavering faith in God and her readiness to meet Him is a testament to the strength of her beliefs and the deep depth of her love. As we mourn the loss of Margarita, we take comfort in knowing that she is now in the arms of Heavenly Father. We are grateful for the time we had with her, and we know that her memory will live on in the hearts of all who knew and loved her. Rest in peace, dear Tia. You will be always missed, but always remembered with love. गॉल भाव भयणांनो, आमी तुमकां काळजांतान दिनवासतांव ह्या दुखेच्या वेळार तुमी तुमचो सांगात दिल्ल्या पासत आनी आमच्या मार्गारीत तियाक मागणी भेटयल्ल्या पासत. आमचे दिनवास आमचे पातदिकाराक आनी पातपुराक तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर आमी देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागतांव. मार्गारीत तियाचेर जिविताचेर नियाळ केल्यार आमकां दिसून येता ती एक कालती, मोगाल, निस्वार्थी आनी दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेली वस्तुरी आसली. आपल्याक दुखयलेल्यांक ती रोखडीच बक्षिताली. मार्गारीत त्या खरेंच उदार आसलें आनी आपलो तेंको दिवंक आनी सेवा साकरी करूंक ती केन्नाच फाटीं सरो नासली. तिच्या जिविताचेर नियाळ्यार म्हाका स्तोत्र, नवद आनी एकांतल्या देवाच्या बसवणेचो उगडास येता की जो मनीस
देवाची बावार्थान जियेता, ताचें जिवीत देव आपले कृपेन भरतलो आनी ताका लावन आग दितलो. आमच्या तियाचें जिवीत खरेंच ह्या बासावणेचेर आमकां आनी तिका वळखतल्यांक देखावो जालो. तिचें जिवीत खरेंच देवभक्तीचें आसलें आनी तें मागण्या उद्देशी देवाची बुजवण आनी घोटाय मेळटाली. तिया आयच्या दिसा तूं बाबाच्या मोगाच्या वेंगेन आसतलें म्हूण आमी बुजवण घेता. तुज्या मोगाचो आनी मोयपासाचो उगडास आमच्या काळजान आनी आमच्या जिवितान सदांच उमोर आसतलो. मार्गारीत त्या असलें आमचे गोराब्याची वांगडी मेळूंक आमकां वोट भाग. ते सदांच देवाक मेळूंक तयार रावताले. आपले आंगले आनी हेर तयारी करून आपूण मेल्यार आपूण सोर्गीच्या बापा सोरी वेतले म्हूण बोरवेसान जियेताले. आयज आमी दुखेबरीत काळजान तुका आदिवस म्हणटा आनी बेगीनूच तुका सासणाची सहजकाय फावो जावंक देवा लागीं मागता. हे आमच्या भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सुरेसपूर भक्ताच्या वर्गांत पुनो जिवनपणांत अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यांत मेळूं. अशें मन्नाच्या झाडांतल्यान पातकाच्या पासांत सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताच्या सांगात तिका फावो जावं. आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतली आपणा सरशी देवान आपयली देखून मातेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भयणीक सोम्याचे आदीन करुया. सोमी आपल्या शांतीन तिका वेंगोवं आनी निमाण्या दिसा तिची कूड पुनो जिवंत करूं. हे वेळार आमचो जबाब जातलो तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. लाजाराच्या फोंडार तूं रडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले आमच्या भयणीक सासणाक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या चोराक तुवें स्वर्ग भासायलोय आमच्या भयणीक तुज्या राज्यांत घे. आमच्या भयणीक पवित्रना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यांत तिका एकठांय. आमच्या भयणीक तुजे कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणांत पोसली तिका तुज्या स्वर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या भयणीच्या मरना वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या भावताच्या बुजवणीत आनी सासणीक जिविताच्या बरवाशान आमकां धीर दी. सगळी आमची मागणी करून सांगा ती जेजून शिकयल्ल्या मागण्या विचारुया. आमचे बाबा सर्गीच्या नांव पवित्र जावं जरा समकाय कशी सर्गा आतां तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जावं खाली आनी आमी आमचे चिंतलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका. सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या चाकोन्येची काकलूत कर. आपल्या कोन्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तिका मन आसलें. खऱ्या भावातान हांगा तिका भावा त्या ताय एकवटायली तेच परी तुजे काकलुतीन स्वर्गी देवदूताच्या वरान तिका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचो विसव सर्वेस्परा तिका लाभय. मोचे माय तांवेतलो एक दीस सुखा भागी वोता अंक्वार मारीच्या सांगाता स्वर्गार चलोय तो स्वर्गार मोजे माय
थंय वेथलो